सांव पावलो हाचें आदलें नांव सावलो वोय जुदेव, पूण वो शारांतलो मनीस, तार्सूस ह्या गांवांतलो. तार्सूस गांव आतांच्या टर्की ह्या देशांत पडटा. पूण वो शिकपी मनीस, शिकलोलो मनीस जेरुजलेमांत वचून गामेलिएल ह्या गुरूच्या हाताखाल तो शिकलो. ताची आवयभास आरामायक जायत, पूण हिब्रू आनी ग्रीक भासो तो जाणासलो. देखून ताणें 13 चिटी बरयल्यो अशें आमकां नव्या करारांत मेळटा. पूण आतां आमी जाणाव, बायबलाचे जाणकार आमकां सांगतात त्या 13 चिटींतल्यो फकत 7 मात पेद्रून बरयल्यो. उरल्यो 6 पेद्रून बरोवंक नात. ताच्या शिसांनी पेद्रूचें चिंतप घेवन त्यो बरयल्यो. देखीक एफेसकारांक चीट जरी आमी वाचता, सांव पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटींतलें वाचप, पूण तें पावलून बरोवंक ना. तशेंच कोलोसेकारांक चीट ताणें बरोवंक ना. तिमोथीक ताणें 2 चिटी बरयल्यो, त्यो ताणें बरोवंक ना. तितुसाक चीट बरयल्ली ताणें बरोवंक ना. आनी तेसलोनिकारांक बरयल्ली दुसरी चीट पावलून बरोवंक ना. पूण आमकां तें गरजेचें न्हय. आमकां गरजेचें इतलेंच, वांजेल बरोवचे आदीं पावलूच्यो चिटी आसल्यो आनी त्योच नव्या कराराचो भाग जालो. आनी त्यो लोकां मदें चिटी पसरल्यो, लोकांनी त्यो वाचल्यो आनी तांतल्यान तांकां जेजूची वळख मेळ्ळी. आनी ताणें ह्यो सगळ्यो ग्रीक भाशेन बरयल्यो चिटी. आतां आमी त्यो आमचे कोंकणी भाशेंतल्यान आयकता.